हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वतेचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, हांव ऐश्वर्या खोर्जेकर तुमच्या मुखार घेवन आयल्या न्यूज रूम बुलेटिन। ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान ज्यो दिसपाच्यो घडणुको घडटा ताचो आमी ह्या न्यूज रूम बुलेटिनान नियाळ दितात। तर आतां आमी सुशांत गांवन हांचे कडेन या, तांचे कडल्यान जाणुया आयच्या दिसाची घडणूक। सुशांत, आसगांव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्मान जो अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो ताचेर आज सुनावणी जाली आणि हे सुनावणीचो जो निकाल आसा तो बुधवारा म्हणजे 10 जुलय मेरेन राखून दवरिल्लो आसा। आयचे सुनावणे वेळार सरकारी आदोगातान आपली बाजू मांडली आणि तिणें म्हटलें की प्रायमा फेसिया जे दिसून येता की पूजा शर्मा हीच मुख्य सूत्रधार आहा हे घर मोडपा फाटल्यान आणि तिका अटक जावपाकूच जाय अशे तरेची मागणी केल्ली आसा। दुसरे वटेन फाटले सुनावणे वेळार जेन्ना पूजा शर्माच्या वकिलान आपली बाजू मांडिल्ली तेन्ना तांणी सांगिल्लें की पूजा शर्माक अटक जावपा खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाता असो म्हणून ताणें आरोप केल्लो। आतां बुधवारचे सुनावणे वेळार कितें निकाल येता तें पळोवचें पडटलें। दुसरी म्हत्वाची अपडेट, कांय दिसा आतांच हे विधानसभेचें अधिवेशन जावपाचें आसात, कांय दिसूच उरल्यात आनी हे फाटभुंयेर आयज मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सगळे जे आमदार आनी मंत्री आसात तांचे वांगडा बसका घेतली। हे बसके वेळार जेन्ना पत्रकारांनी मुख्यमंत्र्याक प्रश्न विचारलो की कॅबिनेट फेरबदलाचेर कितें चर्चा सुरू आसा ती खरी काय म्हणून, जाल्यार मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान जाप दिली की कॅबिनेट रिशफल बीन सद्याक कांयच जावपाचें ना। सद्या विधानसभा जे अधिवेशन आसा ताचेरच फोकस केल्लो आसा आनी ते दृश्टीन जे म्हत्वाचे विशय आशिल्ले ताचेरच आयज हेजेर चर्चा जाली। दुसरी म्हत्वाची अपडेट, फाटले 9 म्हयने जाले निलेश काब्राल मंत्री आशिल्लो ताका मंत्री पदा वयल्यान काडून उडयल्लो आणि ताचें नांव खंय आतां सभापती पदा खातीर फुडें येवपाक लागला। हे विशीं जेन्ना ताका विचारलें तेन्ना तो म्हणटा की अशे तरेची खंयचीच हें ना, पक्ष हे विशींचेर निर्णय घेतलो कितें कोणाक दिवपाचें आनी कितें कोणाक दिवपाचें ना ते विशीं मुख्यमंत्री आनी जो प्रदेशाध्यक्ष आहा सदानंद तनावडे ते थारायतले। आपल्याक मुख्यमंत्री पद लेगीत दिलें जाल्यार ते घेवपाची आपली तयारी आसा। आपूण बंडखोरी आहा जी केन्नाच करूंक ना, पक्षाचो आपूण लॉयल कार्यकर्तो आसा अशी भुमिका आहा जी आयज निलेश काब्रालान उलोवन दाखयली। तिसरी जी म्हत्वाची अपडेट, कालच्यान पावसाचो सांवार तुमकां खबरच आसतलो। काल दिसभर मोठ्या प्रमाणात पावस पडलो आणि सगळे कडेन बुडटी आणि हुंवार सदृश्य परिस्थिती निर्माण जाल्ली। कालच्या दिसभरान एकूण 9.26 इंच पावस पडलो, जाल्यार 1 जुना सावन काल 7 जुलया मेरेन एकूण पावस जो पडिल्लो आहा तो 57 इंच। ही पावसाची सरासरी जर पळयली जाल्यार आतां मेरेन 23% चड पावस पडिल्ल्याची दिसून येता। ह्यो चारूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो साताच्या बुलेटिन। थँक्यू सुशांत। सुशांतान आमकां 4 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो आसा। तशेंच पावसान काल बरी चवट्यांगाचो पावस पडलो तितून खूब जाणांची नाशाडी जाली आसा। तशेंच सरकारान लोकांक सांगलें आसा पूर येवपाची संभावना आसा, सो तुमी मातशें दुसरे कडेन शिफ्ट जाया म्हणून। अशी ही जी बातमी आसा ती तुमी सगळ्यो 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात। तर आतां आमी समिता कडेन या, ताचे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक। समिता, काल पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मालपेन न्हंयबाग आणि धारगळे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर अशे 2 कडेन दोंगराचे पालसण कोसळ्ळें आणि पालसण कोसळ्ळें तेन्ना रस्त्यार कोण नाशिल्ल्यान सुदैवान जिवीत हानी मात टळ्ळी, पूण पालसण कोसळिल्ल्यान आतां एके वटेनची येरादारी बंद आसा आणि पावस सोंपो मेरेन एके वटेनचो रस्तो जो आसा तो येरादारी खातीर बंद दवरतले अशें आमदार प्रवीण आर्लेकर हांणी पोळणे उपरांत सांगलें। तशेंच आज थंय काँग्रेस नेते बी थंय पोळणी करपाक गेल्ले। आणि दुसरी बातमी म्हणजे
तुम्ही जाणा आसतले हालीसराक चोरयेच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. तर आयज फोंडेच्या प्रभुनगर वाठारांत एका फ्लॅटान चोरी जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. सुमार 1,15,000ची चोरी जाल्ल्याचे कळटा. तशेंच आनी एक अपडेट म्हणजे फाटीं 8 जुनाक एक चोरी जाल्ली फोंड्या वाठारांतूच. तेन्ना थंयच्या ह्या प्रकरणांत आतां पुलिसांक फोंड्या पुलिसांक आयज चोराक निमाणें धरपाक येस आयिल्लें आसा. तर अश्यो ह्यो 2 बातम्यो आसात. थँक्यू समिधान आमकां 2 बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो आसा. तर तशेंच ती पालसाण कोसळपाची घडणूक म्हणजे फोंड्या वाठारान कुणय वाठारान एक पालसाण 3 कामगारांक मरण आयलें आसा. ही जी बातमी तुमी CNP लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तर आतां आमी ऐश्वर्या कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. आयतारा राती दिवचल शाराक पावसाक लागून हुंवारान घेरो घातिल्लो. पावसाचो नेट मातसो कमी जाल्ल्या उपरांत आयज सोमारा बाजारा सयत शारांतले उदक भरिल्लें आसलें ते देंवले. दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार उटंगराच्या पावसाक लागून सोमारा सकाळीं उसगांव ते वाळपय वचपी मुखेल रस्तो कसलो. हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त जावचो म्हण संबंदीत खात्याक कळीत केला अशी माहिती उसगांव पंचायतीच्यो पंच वांगडी रेश्मा मटकर हांणी दिल्या. आनी तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हणल्यार गोंय राज्याक स्वयंपूर्ण करपा खातीर सहकार क्षेत्र म्हत्वाचें आशिल्ल्याचें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी स्पश्ट केलां. ह्यो 3 बातम्यो तुमकां 7च्या बुलेटिनान पळोवंक मेळटल्यो. थँक्यू ऐश्वर्या. 3 बऱ्यो बातम्यो सांगल्योच आसा. पावस कमी जाला पण अजून पावस पडपाची शक्यताय आसा. ह्यो ज्यो 3 बातम्यो तुमी CNP लायव्ह बुलेटिनाक पळया. तर तशेंच आमी आतां गौरीशा कडेन ताजे कडल्यान जाणून घेया आयच्या दिसाची घडणूक. केंद्र सरकाराची जी आयुष्यमान भारत योजना जी आसा ताची रक्कम 5 लाख रुपया जे दुयेंती आसता तांकां नागरिकांक मेळटा, ज्येश्ठ नागरिकांक, ताची जी दर किंमत आसा ती दुप्पेटीन करची अशी मागणी जालेली आसा. 5 लाख मेळटा ताचे 10 लाख मेळचे अशी मागणी आसा. सो जुलयाच्या 23 तारखेक अर्थसंकल्पीयाच्या वेळार हे घोशणा जातली अशी शक्यता आसा. 2018 सालांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन ही योजना हाडिल्ली. ताका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना अशेंय म्हणटात. त्याच बरोबर आतां दुसरी बातमी जी आसा ती काल ओडिसा हांगासर जगन्नाथाच्या यात्रे दरम्यान जी यात्रा गेली थंय 400हून चड लोक जखमी जाले. जातून एकल्याक मरण आयलें. पूण तो ओडिसांतलो ना, ते ओडिशा भायले आसा जाका मरण आयलें तशें. ही एक बातमी आसा. आनी तेज्या फुडली बातमी जी आसा ती हाथरथ जे फाटीं उत्तर प्रदेशाक चेंगराचेंगरी जाली गर्देन बाबा भोले हांच्या सत्संगाक जे लोक गेल्ले सत्संगाक तातूंत 120 लोकांक मरण आयिल्लें. थंय राहुल गांधीन थंय भेट दिली आनी ताची मागणी आसा की ते जे पिडेस्त आसा तेंचे कोण नातेवाईक आसतले, तेंचे घराबे आसतले, तांकां जी रक्कम सरकार दिवपाचो आसा ती वाडोवन दिवची अशी ताणें मागणी केल्या. आनी थंय ताका खूब आडोप सुद्दां केलेले आसा. थंय लोकांनी UPच्या पुलिसांनी आडयले सुद्दां राहुल गांधीक. अश्यो 3 बातम्यो ज्यो आसा त्यो टॉप 25 ह्या बुलेटिनाक तुमकां आयकोपाक मेळटल्यो. थँक्यू गौरीशान आमकां त्यो बऱ्यो बातम्यो सांगल्यो आसात. तश्योच आमी चडश्या बातम्यो नियाळ घेतल्यो आसा. आनी ज्यो बातम्यो आतां तुमी CNP लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. कॅमेरामॅन यश सयत हांव ऐश्वर्या खुर्जोईकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेल्या पाहिजे की ही 2री आणि 3री फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा. आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजाप उक्तायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात. फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही गोमंतक टीव्ही.